2 तारखे ऑगस्टाचे 1948 हांव जल्मलो हेच घरांत म्हज्या. आनीक म्हजी येत्रा चालू जाली भुरगेपणासान आज म्हळ्यार म्हाका म्हज्या भुरगेपणाचो पयलो उगडास येता. हांव SSC पासून शिकलो आनी मागीर आमचे पोर्चुगेज तेन्ना पोर्चुगेज राज चलताले तेन्ना हांव प्रिमेर ग्रावाक हांव इस्कॉल प्रिमारिया वचपा लागलो. आमचे वेलसांव इस्कूल आहलें इस्कॉला दे प्रिमेरा वेलसांव. सो थिंगाचोय म्हाका उगडास येता भुरगेपण कशें काडलें आनी आतां ही म्हजी इदाद जाणटेपणाक हांव कितें पळयतां तें तरी कंपेर केलें जाल्यार जायते डिफरन्सीस म्हाका दिश्टी पडपाक लागले. तेन्ना इस्कुलाक आमची अशें करून पोतयो इश्यू दिताली आमकां. ते पोतयां साका भाशेन पोतयो लायताले, बूक थिंग उडयताले आनी येयले म्हणटकीर ते बूक थिंगा उडोवप आनी एक वातावरण दुसरे भाशेन आहलें. इस्कुलांत जे आमकां आमचे कंपानीर आहले चेडवां चेडे आमी बरे करून खेळटाले. थिंगा झाडां आहलीं थिंगा घरां कोताले ते घरान बसोन च्या विशीं कोताले आनी कितें हे भाशेन एक वातावरण दुसरें आहलोलें. आतां तें वातावरण खूंय दिसना आनी इतलो मोग कोणाचेर एक क्रायम वो तसलें दिसना आहलोलें. कोणा मारप कोणा रेप वो आनी कितें असलें केन्ना आयकोंक ना. आतां कितें आतां सगळें बदल्लां तेजें उलोवपाक बरें दिसना. एज अ यूथ भुरगेपणाक बरी मजा कितें बरें करप तेन्ना म्हाका एक मोग लागलो पॉलिटिकांत कॅरियर जावपाक. 1923 हांवें म्हळ्यार हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतालो एसेंब्ली इलेक्शन आनी हांव कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सींत एसेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें इन द इयर 1994 इन डिसेंबर. आनी तेन्ना आमचे कॉन्टेस्टंट आहले संपलोलो डॉक्टर प्रौद बार्बोस आनी आमचो आतां मिनिस्टर बाब मोविन गुदीन हांचे बरोबर हांवें कॉन्टेस्ट केलो. वॉज नॉट इलेक्टेड. तेन्ना म्हाका आख्खे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक वळखपा लागलो आनी हांव लोकांची परिस्थिती समजून घेवपा लागलो. वळख जाली आनी तेन्ना म्हाका लोक म्हणपा लागलो तूं पंचायतां कित्याक येयना. तेन्ना पांच हें आहलीं वॉर्ड आहलीं आतां 7 जालीं. हांव पंचायत मेंबर जालो 2 पार्टी वेलसांपाली सोरची पंचायत. 1991 हांव मुगेल वॉर्डान जिखलो. मागीर नेक्स्ट वॉर्ड चेंज जालें लेडीज जालें थिंगा मागीर हांव पालवाडे दवरलो म्हाका टील 1991 टू 1997 हांव विलेज पंचायता मेंबर आमचे वेलसांव आसलो. आनी तेन्ना म्हाका लोकांची जायती वळख जाली आनी म्हाका जायतें सोशल काम करपाक मेळ्ळें आनी हितून भितर म्हाका लोकांक आज पर्यंत हो म्हजो वॉर्ड लास्ट टायम म्हजी डॉटर इन लॉ डिप्युटी सरपंच जाली बाय सिल्विया. आतां म्हजो चेडो 5 आहा विलेज पंचायत हे वॉर्डान. सो हे भाशेन लोकांनी म्हाका मोग दाखयलो आनी हांव लोकां बरोबर मुखार पावलो. आज म्हाका अभिमान भोगता हांव एक मेंबर ए गूड ऑर्गनायझेशन इज कॉल्ड वर्ल्ड वायड फेलोशीप. सो हे फेलोशिपांत हांव आख्खे वर्ल्डाक काम करता, इंडियेक काम करता. जायत्यांक म्हजो कोण आदार जायो तांकां हांव आदार दिता. आनी जे यूथ जे आज सोऱ्याचेर झुजताय आनी तांकां आमी बऱ्या मार्गार हाडपाक हें म्हजें काम चलता. हांव एक 40 years आय वॉज एन अल्कोहोलीक. हांव अल्कोहोलीक आहलो आनी हांव कितें करतालो म्हाका कोण आहलें. सो आज हांव हे फेलोशिपाक वयतकच म्हाका कोण येयला वॉट इज मनीस कानींग बाबलींग पावरफूल. हांव दुसऱ्यांक कानींग म्हणटा बट हांव कानींग आय एम आज तें म्हाका कोण येता. जेन्ना हांवें तुका सांगलां तेन्ना हांव पॉलिटिकां पडलो पिवपा लागलो. मागीर मुगेलें सगळें हांव कितें हें कोतालो मुगे बिजनेस तें सगळें गेलें. सो म्हाका कांय ना जालें फायनान्स बी कांय ना जालें. मुगे फॅमिली बी सगळें त्रास पडले. मुगे भुरग्यांक हांवें खूब दुखयलें शिंकपा वेळार तांकां शिंकपा म्हाका तितलें जायना जालें. पूण जेन्ना 1991 हांव परत सोबर जालो आनी हांव बिजनेसाक गेलो. आज हांव रियल इस्टेटी आहा म्हणजे डिसोजा रियल इस्टेट डेवेलॉपर. आज हांव रियल इस्टेटीन खूब हॅपी आहा. दूख येता बिजनेसाक अप एंड डावन्स जाता. सो अप एंड डावन्साचेर
हांव जाणा कितलें सफरींग एक एक पाट जाता, पूण जेन्ना देवाची ग्रेस आहा आनी तूं ऑनेस्टी काम कोता तेन्ना तुका भिरांत ना. आज अप एंड डावन्स म्हाका जाले, पूण आज म्हज्यान सांगूं जाता हे म्हजे 78 इयर्स देवान म्हाका सगळ्या हितूलो म्हजे बिजनसांतलो म्हाका वयर काडला आनी आय एम हॅपी. म्हगेले सगळे क्लायंट्स म्हजेर एक कंप्लेन ना हांवें कोणाक चीट केला वा हांवें कोणाक कितें दिवपा जाय, म्हजें आज एक कंप्लेन ना. आतां म्हाका गांवच्या लोकांन शेताचो प्रेसिडेंट केला, पाली थोडे शेतकार, आतां 4 टर्म जाले म्हगेले. ते म्हणटा तूं आहा आमकां जायते बेनिफिटूय तूं हाडटा. आमचो MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बाब आंतोनी वाज, ते कडेन कोर्ताली फार्मर्स क्लब आहा, तेजे वतान म्हाका जायते फेसिलिटी मेळटा, शेतां रोवपाक मशिनरी फ्री. हेजेर आज आमी खुशाल आहाय. काल आमी केशव मुर्ती इस्कला भुरग्यांक दाखोवपा हाडला केशें आमचें बीं घाताय, कितें कोण रोयताय, ते इस्कला भुरग्यांक येयलेले 75. काल हांव सावंड गेल्लो, सावंडे हांवें पळयलें एकलें भुरगें, ताका 400 सुमार मेडल्स तेणें जिखल्याय. तेगे डिफरंट टॅलंट्स. ते 15 वर्सांचे 17 वर्सांचे भुरगे आनी तेमच्या घरांत लुगार ना ते दवरपाक. आनी म्हाका खूब शाबासकी दिली, तूं असल्या लोकांक आदार दिवपा पावता. आतां हितून थोड्यांच्यो हांवें मॅसेजी चोयल्यो ना, ते मायग्रंटू वो ते गोंयकारू मायग्रंट जावं आनी गोंयकार जावं आमकां देवान रचोवलेली आमी रोचना. आज हांव ब्लड डोनेशन मागोता, हांव आनी कितें मागोता. हांव मायग्रंटांचें ब्लड म्हाका नाका, गोंयकारांचें ब्लड जाय अशें म्हणा. आमचें ब्लड रेड. हांव युथा आज उल माता की तुमची लँग्वेज तुमी आज कितें बोवाड कोताय, कितें कोताय, तेजेर पासून बरें उतरांनी कोरे. गाळयो मारनाकाय, जाणटेल्यांक रिस्पेक्ट दिवपा शिकाय. कित्याक आज तुमचे मिडियाचेर चोयतकच जायते जाण म्हाका फोन माताय, हे भुरगे शिंकलो भुरगे ते कसले उतरांनी लँग्वेजीन उलयताय तें चेंज कोरे. की समाज आमी सगळें झाडां पेडां राखताय, सो आमच्या युथाकूय राखपाक, आमच्या युथाकूय एक बरी देख दिवपाक हें आमचें कार्य. आमकां यूथ भायर येयल्लो जायो, पूण तांकां बरे भाशेन आमी भायर हाडपाक जाय तांकां. आतां आमचें हें 3 किंग फीस्ट जाता तें कांसावलीं पडटा. थिंगा 3 किंग्स कोताय, आरोसीं कांसावलीं खंय येयलीं, तिनी गांवचे तांकां राजा कोताय आनी थिंगा वयर वखताय. तें चोवपाक आमकां आमची ग्रॅनी, आमची आवय बापूय आमकां घेवन वयतालो. आनी तेन्ना रोड नासले, आमी चलोन हे आमचे तोडे आहा तिने आमी चलोन वयताले. इतलो लोक चलोन वयतालो, एक सारकें बरें दिसतालें. आतां गाडयो जाले आनी मागीर तांकां सकयल देंवयन हाडटाले आनी रिंग आहाय ती लोकांची तकली घालतालीं, ब्लेसींग दिताले. हें आज न्हू दुसरे भाशेन मॉडेल जाला. आमी चलोन वयताले तेन्ना आतां गाडयेन वयताय. पूण एक फामाद हें 14 जानेराचेर इतलो लोक व्हरता तें आमकां एक व्हडलें अभिमान जाता. हें कांसावलीं जाता. आमच्या वेलसांव कित्याक जायना, आमचे जाणार सांगताले की आतां आमचे किंग जातालो पालीचो, तो बैलांचे आमचे दुसरी गोरवांचेर कितें बसयलो आनी तेणी तें तोडे चोयले थिंगा. तो गोरवाक उदो जाय, सो तो त्या उदकां गेलो अशें म्हणून जाणार उलयताले. ताका लागून वेलसांव बंद केलें. आनी ते कांसावलीं हाडटाय ते हें हाडटाय, हॉर्स हाडटाय. हॉर्साचेर बसयनात आनी ते बाराबर रावताय. आतां तेन्ना खेळ कितें, तेन्ना खेळ आमी ते घोड्यान खेळप, ते कोयदे बार कितें म्हणटा तेजेर खेळप, नोकऱ्यांनी खेळप, तसलो खेळ आहलो. मिठांनी खेळप, लिपोन खेळप, तसलो खेळ आहलो. इस्पोर्ट्स आहलो पूण थोडो. पूण आज सगळे यूथ न्हू इस्पोर्ट्सांक गेले. एवॉर्ड हांवें तुमकां सांगलां ते भाशेन आज एवॉर्ड दिश्टी पडटाय आमकां. भुरगे भायर वयताय, नांव हाडलां इंडियेक इतल्या भुरग्यांनी. आतां तेंची टॅलंट आमी तांकां वयर काडपा जाय आनी तांकां बरें गायडनस दिवपा जाय, एनर्जी दिवपा जाय. सो हें करपाक न्हू सरकारूय वावुरता, पूण सरकारा बरोबर आमचे समाजूय तितून आसपा जायो. सो म्हाका खूब खुशालकाय दिसता, कित्याक आतां म्हजी नातरां बी आतां भायर गेले शिंकताय. सो तांकां ते भाशेन न्हू म्हाका ह्या युथाचो इतलो मोग आहा आनी हांव मागतां युथा कडेन जेन्ना म्हजो वावर तुमी पळयताय
आनी हांव युथा बराबर वयतां. म्हजे सारके हे यूथ जाल्या पुरो. आमचें ब्लड रेड, रिलीजन डिफरंट. आतां जोण एकल्याचे कायदो जोण एकल्यान आपल्याचें रिलीजन सांबाळपाचें. आतां हांव तरी आहा जाल्यार म्हज्या बराबर हिंदू मुस्लीम सगळे भाशेचे हांव जॉयंट जाता, सगळे फंक्शनां वयता. सो हितून हांव युथा सांगूंक सोदितां, रिलीजनाचेर दुस्मानकाय करूं नाकाय. रिलीजन आमचो धर्म. तूं देवा मानिता तो देव तुजो. आतां हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार हांव जेजू मानता आनी दुसऱ्या धर्माक हांव मान दिता. कित्याक देवान आमकां हाडल्याय ते देवान हाडले. वता तो देव वता. हांव नको हांव केन्ना वयतलें केन्ना रावतलें तें. पूण युथान तरी हाल्या तो क्रिस्तांव तो हिंदू म्हूण तरी डिविजन केलें, तितून कांय बरें जाचना. पूण आज लिडर आमकां जे दुस्पोट घाताय रिलीजनाचेर, हें हांव मागतां. आमच्या धर्मगुरू पासून मागतां रिलीजनाचेर दुस्मानकाय करूं नाका. कित्याक आमकां हाडपी आनी व्हरपी तो एकूच देव. आमचे यूथ आज गोंयांत नाय. आमचे आहाय ते थोडे लोक जाणटो आहा भायर गेले. सो आतां हें सांबाळपाक कल्चर सांबाळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आतांचो आमचो कार्निवाल जाता. आतां तो लोक कार्निवाल चोवपाक कितले लोक येताले. मागीर शिगमो हे सगळे चोवपाक न्हू लोक येताले. आतां तें कशें सांबाळपाचें गोवोरमेंट सांबाळपाक कोशिश कोता. जायते ट्रेडिशन जायते ऑर्गनायजेशन कोताय, पूण तितून ते भाशेन जायना. आतां आमी चयताले कार्निवालाक आमी भोंवताले एक झाडू घेवन लोकांच्या देरां सान मारताले. लोक 5 रुपया 2 रुपया घालतालो. आमचो सोजांव जातालो. सोजांव आमी एक व्हड हें कोताले आनी पिडी घेवन भोंवताले. ते एक उमेद आसताली. पूण ती आतां दिसना. कित्याक आतां कल्चर चेंज जाला. आतां सगळें इलेक्ट्रॉनीक आमकां मिडिया वोदान दिश्टी पडटा. सो गाल्फान कोताय ते आमकां ते फोटू धाडटाय. पूण कितें जाता आमकां नॅचरल दिश्टी पडना. हांव एज अ NGO म्हणना, हांव एज अ सोशल वर्कर. आज NGO जायते सांबाळटाय जायते कोताय. पूण तांकां हांव सांगपाक सोदतां कितें की तुमी क्रिटिसायज कोताय. तें क्रिटिसायज हांव क्रिटिसायज कोतां तो कोण, हांव कितलो बरो, म्हजो बॅकग्रावंड कितलो बरो आहा. म्हाका दुसऱ्याक क्रिटिसायज करपाक इजी सांगपाक तो तेसो. पूण हांव ते दुसऱ्याक क्रिटिसायज कोता आसतना हांवें म्हजें हाटलें बॅकग्रावंड चोवपाक जाय. हाव क्लीन आय एम. आज आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हजो हांव MLAक चोयतां. तो एक आज निडी पर्सनाक तो धांवता. तो आनी कित्याकूय करपाक गेलो जाल्यार हांव ताका फोन कोता, म्हाका एक मॉर्ग जाय, म्हाका एक अँबुलन्स जाय, म्हाका एक आनी कितें जाय. हांव ताका MLA म्हूण लेखना, हांव ताका सोशल वर्कर म्हूण मानता. कित्याक ते कडेन जायत्यो स्किम्यो आहाय. आज इतल्यो ते कडेन स्कीम आहाय की तो मुगेल शेतांक आनी कोणाक कितें ऑपरेशन करपाक जाय आनी कितें पयशे जाय. आज गरीब लोक आहा, दोळे ऑपरेशन आहा. सो तो कितें जर फूल ना पाकडी तो दिता. सो हेका लागून हांव हेका सांगूंक सोदतां NGO कोणाचें क्रिटिसायज करूं नाकाय. बऱ्या उतरान सांगाय. आनी हेजेर आमी युथा शिकयताय. आनी यूथ हाल्यां बसतले, हाल्यां यूथ हें कोतले, दुस्मान काय जाता. आज पॉलिटिक्स जालां न्हू रिवेंजफूल. आतां पयलें तशें नासलें. पयलें आमी मिटींग काबार जाल्यार बायलां वचून च्या पिताले. युथाक आतां जेन्ना ते इस्कुलां वयताय तेन्ना तेंचें कार्य आज टिचर्स आमी टिचरांक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आज टिचरांचेर पोतून जायते प्रॉब्लेम्स जाताय. आतां आमकां बापायच्या फाटल्यान आवयच्या फाटल्यान घरांतल्यान आमकां टिचर वयर काडटा. आज तर आज कोण मिनिस्टर जाले, MLA जाले, व्हडले मनीस जाले, कोणा उद्देशीन जाले, टिचरी उद्देशीन जाले. आज टिचरान तर तांकां एक बरें सांगना, बरी देखीन तर वाडयली ना तर आज ही समाज मुखार पावचो नासलो. पूण आज आमी चयलां जाल्यार टिचरांक एक सेफ्टी ना. आज टिचरांचेर पेरंट्स कोर्ट केस घाताय. भुरग्यां मारले जाल्यार हें तेंचेर आनी कितें जाता. पूण तांकां एक हांव केन्ना चोयतां तांकां एक युनियन ना टिचरांक की तेंचे पासत कोणू फायट कोतलो. तेंचेर कितले चार्जशिटां कितें हांव म्हणटा थोडे मिस्टेक जाता. पूण टिचर्स न्हू आज पयलीं आमकां वयर काडपाक टिचर्स आनी हे टिचरांनी हें घेतलां कार्य घेतलां भुरग्यांक असले फामाजांत फिशरीजांक हाडपाक आनी तांकां हें दाखोवपाक. कित्याक भुरगीं आपण येयनाय. टिचर्स इज अ हें बॅकबोन भुरग्यांक
वायट बरें दाखोवपाक. सो ताका लागून हांव टिचरांक सदांच हांव टिचरांक रिस्पेक्ट दितां. हे डिजेबल ऑर्गनायजेशन जें आहा ती आज म्हजी बोगली येतली वीश करपाक आमची गांवची. तेज भाशेन सावंड्यासून यूथ येतलो ते एवॉर्ड मेळ्ळा तांकां. हे पयर हांव गेला ते न्हू आनीक एवॉर्ड मेळ्ळा तेय म्हाका वीश करपाक येताय आतां. सो हांव तेंचे उपकारी लोकांचो उपकारी. लोक म्हाका जायत्यो मॅसेज धाडटा जे म्हजे पाद्री भाव म्हजे पासून मागताय. डॉक्टर जे म्हाका म्हजे कॅर घेताय ते म्हाका तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. ते म्हाका हेल्थ एडवायस दिताय. म्हजे एडवोकेट लॉयर सिनियर जुनियर तेय म्हाका गायड कोताय. सो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांव खूंय चुकलां जाल्यार ते म्हाका सांगताय आनी म्हजें खंयचे कडेन काम गेलें जाल्यार ते कोताय. आज आख्खे लोकांक जे म्हजे विरोध आहाय तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हितून कितें आहा हांव म्हजे दुस्मान म्हणा कोणाकूय पूण तांकां नोसाय आसता एक एक मनशाक ती मनांतल्यान भायर उडोवपाक ते मागता. दुसऱ्या पासत हांव म्हजो दुस्मान म्हूण केन्ना कोण चिंतना. आज प्रुडंट मिडिया ह्या म्हज्या 78 वर्साक एवरी इयर तुमी येताय. हांव एक धाकलो मनीस सो हांव व्हडलो कांय न्हू म्हज्यान कांयच करूंक जायना तुमचे पासत. तुमी येताय म्हजी म्हायती घेताय म्हजी तोखणाय कोताय. तांकां लागून तुमच्या आख्खे मिडियाक प्रुडंट मिडियाक आख्खे स्टाफाक हांव केन्ना गेलो जाल्यार पणजे जायते म्हाका बरे भाशेन हें कोताय. आनी हांव म्हजी कितें कामां आहा जाल्यार घालता तेंकडे. आनी आमच्या वेलसांचो गांवचो न्यूज सदां प्रुडंट मिडिया हाडीत आसता. सो तांकां लागून हांव काळजांतल्यान मनांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. आज हांव देवा आर्गां दितां 2 तारखेर ऑगस्टाचे 1948 हांव जल्मलो हेच म्हज्या घराब्यान हेच घरांत. आनी म्हाका 78 इयर्स आज म्हाका देवान दिली बरे भाशेन. ते देवाक हांव आर्गां दितां आनी मागतां हें म्हजें फुडलें जिवीत देवान म्हाका बरे भाशेन दिल्या.